पवित्र बापा, तुजे येवजणे पोरमणे तुझ्या पुताक जेजूक आमचे सोडवणे पासत धाडलोय. ताणें आमच्या पातकां पासत खुरीस घेवन आपली यात्रा केली आनी शेकी आमचे सोडवणे पासत आपल्या जिविताचो त्याग केलो. आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत 5वी भावार्थाची यात्रा करून पिराचीत काळ फुडें वता. हे यात्रेंत भाग घेतल्यांच्या जिवितांत फावो ती नवसोनी जावं आनी आमच्या सोम्या जेजूच्या कोश्टांची जाणविकाय मेळून ही यात्रा आमकां सगल्यांक सोडवणेची जावं म्हूण मागतां. तेच आमच्या सोम्या जेजू जो पवित्र आत्म्या वरवीं जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. गायन घेऊया A9 पेज नंबर 4. A9. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मानुएल थॉमस डिसुजा हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी हे मिसाची भेटेन देवाक उबारुया. खरीच भाशेन मागुया. आयज म्हादेई विशीं सुप्रीम कोर्टान केस सुरू जाता जाल्यार आमची जी लिगल टीम आसा तांकां फावो ती जाणवाय देवान दिवंक आनीक जें कितें सारकें आसा आनी आमची म्हादेई वाचोवपाक जाय म्हणजे म्हादेईचें उदक आमच्या गोंयांत जें नॅचरली फ्लो जाता तें बंद करूंक जायना हाचे विशीं हें जैत जावपाक आमी हे आमचे लिगल टिमी पासत आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया अर्थक्वेक जावन तुर्की सिरिया हांगासर जायतो लोक सद्याक पेरिगांत आसा. जायतीं जाणां मरूनय गेल्यात तांचे पासत मागुया. युक्रेन वॉर जाल्लें आसा थंयसर कश्टतल्या लोकां पासत मागुया आनी आमचेच पासत आमच्या गोरब्यां पासत आमच्या गांवां पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सगळें आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटून घेवचे खातीर बाबा भयणीनो पयले सुवाते देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसोकण्यो सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरण्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देदितांक आनी भक्तांक तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिले. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशी प्रमाणे जियोवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक.
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आदावान आपले बायले एवे कडेन कुडीचो एकवोट केलो. ती गोरबेस जाली आनी कायनांक जल्म दिलो. म्हणून सर्वेस्पराच्या आदारान म्हाका एक दादलो भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत तिणें आबेलाक कायनाच्या भावाक जल्म दिलो. आबेल मेंढरां राखतालो आनी कायन शेतकामत करतालो. कांय वर्सां उपरांत कायनान जमनीचें उत्पन्न सर्वेस्पराक भेटयलें आनी आबेलान भेटयलीं आपल्या हिणांतलीं मालगोडी मेंढरां आनी तांची चोरप. सर्वेस्पराक आबेल आनी ताची भेटवणी मानवली, पूण कायन आनी ताची भेटवणी ताका मानूंक नात. देखून कायन एकदमूच रागान बोल्लो आनी ताचें मुखामोळ सगळेंच बदल्लें. तेन्ना सर्वेस्परान कायनांक म्हणलें, कित्याक म्हूण तूं रागान बोल्लाय आनी तुजें मुखामोळ बदल्लां? तुवें बरें केल्लें जाल्यार तूं मानवचो नासलोय, पूण वायट करशी जाल्यार एके मोनजाती भाशेन तुका गिरासूंक पातोक तुज्या दाराशी लिपून रावचें ना, पूण तुवें ताका दोमावंक जाय. कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळें, आमी भायर शेतांत वचुया. आनी एकदां शेतांत पावतोच कायनान आपल्या भावा आबेलाक जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, हांव नकळो. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें कितें म्हूण केलें? जमनीर थावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका उलो मारता. आतां तुजेर शिराप पडूं आनी ज्या शेतांत तुज्याच हातांतलें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उकडलां, त्याच शेतांतलो तूं भायर पडूं. तूं जमीन कमाईस कोत्तलोय, पूण ती तुका फळ दिवची ना. प्रितुमेर तूं पारपोळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. कायनान सर्वेस्पराक म्हणलें, सोंसूंक जायना तसली म्हजी खास्त. पळय, आज हे जमनीवेलो तुवें म्हाका धांवडायलोय आनी तुज्या मुखावेलो हांवें लिपूंक जाय. एक पारपोळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडलें आनी म्हाका वाटेर मेळटात तितलीं म्हाका जिवेशी मारूंक येतलीं. सर्वेस्परान म्हणलें, ना, अशें घडचें ना. कोणूय कायनांक जिवेशी मारीत ताका 7 पावटी अदीक खास्त पडटली. अशें कोणूय कायनांक जिवेशी मारूंक आयल्यार ताणें ताका मारिना जावंक सर्वेस्परान कायनाचेर एक शिक्को मारलो. आदावान आनीक एकदां आपले बायले कडेन कुडी एकवोट केलो आनी तिणें एका पुताक जल्म दिलो. सेट म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, कायनान आबेलाक मारलो देखून ताचे सुवातेर देवान म्हाका आनीक एक भुरगें दिलें. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब, दिनवासनेचो योन देवाक भेटय. परतून म्हणया, दिनवासनेचो योन देवाक भेटय. उदेंती थावन अस्तमते पर्यान सोगटा सर्वांचो देव सर्वेस्पर उलयता. प्रितुमेच्या मनशांक तो जमोवन हाडटा. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. जबाब, दिनवासनेचो योन देवाक भेटय. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समर्थीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब,
दिनवासनेचो येवन देवाक भेटय. सुस्त बसून तुज्या भावाक तूं करताय, तुजेच आवयच्या पुताचेर बोगलांटां घालताय. असलीं तुजीं कर्तुबां आनी हांव उगो रावचो, तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय. जबाब, दिनवासनेचो येवन देवाक भेटय. उद्गार. Sorbet sporak soy soy, sorbet sporak soy soy, sorbet sporak soy soy, sorbet sporak soy soy. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. Sorbet sporak soy soy, sorbet sporak soy soy. Sorbes sporak soy soy, sorbes sporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदां फारिझेव भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन सर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले. आनी आपल्या काळजांत तान सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही सोसोत कितें म्हूण खुणा सोदता. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हे सोंस्तीक खुणा मेळचीच ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान ओड्यार चडलो आनी पेले तोडी गेलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें घेतलां आनी आयचें शुभ वर्तमानान पयलें वाचप हाका सोर आसा. पयलें वाचप आबेल आनी कायन हाची खबर, पयल्या भावांची खबर आमी आयकता. आनी थंयसर सर्वेस्पोर आबेलाचो योद्न मानून घेता. सर्वेस्परा देवाक आबेलाची किरीत भाशेन भेटवणी मानली म्हणून कायन नोसायेन भरता आनी आपल्या बाबाक नाटाक करूंक तो येवजिता. आनी आपल्या बाबाक घेवन तो एका जाग्यार वता आनी थंयसर तो आपल्या शेतान वचून आपल्या बाबाचो जीव काडटा. सर्वेस्पोर देव कायनाक परतून एकदां ही जबाबदारी दिल्ली आपल्या बाबाची राखण करूंक आनी परतून आपलो भाव खंय आसा काय म्हूण ताका 2 प्रश्न घालता. आनी अशें ताका विचारता, तुजो भाव आबेल खंय आसा? आनी बाबा भयणीनो, कायन सर्वेस्पराक हे तरेन जबाब दिता. तो म्हणटा, हांव नकळो. दुसरो जबाब रोखडोच दिसता, म्हज्या बाबाचो राखणो कितें हांव? बाबा भयणीनो, सर्वेस्पोर देव ताका परतून एकदां विचार करिना, न्हय म्हूण ताचें सगळें जबाबूय मागिना. हेंच आमकां शुभ वर्तमानांत आयच्या दिसा मेळटा. जेन्ना जेसू किरीत भाशेन ताका एक खुणा ते मागतात तेन्ना जेसू म्हणटा, ही सोंसूत कितें म्हूण खुणा सोदता. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हे सोस्तीक खुणा मेळची ना. जेसू जबाब दिवंक सोदिना, कित्याक तो मनशाची चिंतना आनी मनशाच्या मनांत कितें आसा तें बेस बरें जाणा आनी पारखिता. देव बाबा भयणीनो, आमचें सगळें मोगान दर दिसाक आमचो परामोस करता खरो, पूण मनीस जात बाबा भयणीनो आमी जायते फावटी देवाचेर अनउपकारी जाता. हेंच कितें कायनान आपल्या जिवितांत केलें. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें अशें देवाक ताणें परतून आपले गौरवान जबाब दिलो. आनी हाका लागून देवाची खास ताचेर पडली. हाका लागून देवा सोशिल्लो पयस तो गेलो. हाका लागून नोसायेन तो भरलो. आतांची संस्था जेसू लागीं असलीच कितें खुणा मागतली. तूं प्रवादी जाल्यार आमकां दाखय, तूं खरेंच मेसियस जाल्यार खुणा करून दाखय, विस्मितां कर आमचे मुखार. अशेंच कितें जायते फावटी घडये आमचेंय धोरण जाता. देवा मुखार आमी येता, देव मंदिरांत आमी येता,
कितें आमी मागता, कितें आमी प्रार्थना करता, कितें देवा कडचें आमी घेवंक सोदता, जायते फावटी आमचें मन घुस्पता. आमकां फकत संवसारी वस्तू चड गरजेच्यो अशें आमी समजता आनी आमी म्हणटा सायबा बरी नोकरी म्हज्या भुरग्यांक दी, बरी आमच्या जिवितांत जायते सवस्काय दी. कसली सवस्काय? आमी सवस्काय मागता ती पयशांची. म्हणजे आमचे सगळे जायते पयशे आसूं बरे भाशेन आमी सवस्कायेन जिवंक आमकां सगल्यो सवलती मेळूं. आमच्या जिवितांत उत्मीक वाटेन आमी नदर मारल्यार आमचें जिवीत सायबीमायेन आनी जिसून सारलें ते भाशेन सादेपणान सारूंक आमकां जायते फावटी अवघडाय येतात. जायते फावटी आमकां प्रश्न येतात, जायते फावटी आमकां कोश्ट पडटात. असल्या वेळार आमी कितें करता काय? आमी देवा सुशेनी पयस वेता, नाका थंयसर आमी भोंवता, नाका थंयसर आमी इलाज ताचो सोदता. हेचे दिसा घडये देव आमकां विचार करता. तुज्या बाबाक, तुजे भयणीक, तुज्या शेजाऱ्याक प्रश्न पडल्यात, तांकां कशे तरेन तूं लेखताय काय? कशे तरेन तूं तांचे सगळें तुजो ह्या जिवितांत संबंद दवरता काय? तुज्याच देवा सगळें तुजो संबंद कसो? तुज्या जिवितांत प्रश्न येतात तेन्ना तूं कशे तरेन देवाक हे प्रश्नाक फुडो करूंक सोदताय? देवा सुशी सगळे खालतीकायेन आमच्या जिवितांत जे आसलेले प्रश्न सुटावे करूंक आमी मागता, वो ह्या प्रश्ना उद्देशी देव आमचे सगळें उलयता म्हूण आमी समजता काय? आज आमकां विचार करुया. जायते फावटी घडये आमची बाबा भयण असलेच प्रश्नाक सांपडल्यात, जायते फावटी घडये ती घुस्पल्यात. मागुया आमचे पासत, मागुया आमच्या बाबा भयणा पासत. देवान प्रश्नांक जबाब दिवंक त्या वेळार युक्त वेळ न्हय म्हूण समजले जायत. आमकांय देव घडयेक आमच्या प्रश्नांक जबाब दिना. जायते फावटी घडये त्या प्रश्ना उद्देशी आमकां जायते दुसऱ्यो बऱ्यो वस्तू देव आपल्या जिवितांत आमच्या जिवितांत आसात म्हूण दाखोवड करता. ह्या देवाची अजुणेक आमी उक्ती जावया, आयतें मन दाखोवया, आमच्या जिविताची नवसणी करूंक आमी वावरुया. जशें कायनान पातकाक आपणायले ते भाशेन आमी पातक सोडून दिवंक 2 दिसाक वावरुया आनी आमचे देवाचें भरपूर बेसांव पडूं म्हूण मागुया. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42. C32. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कोण गेलेले या सोऱ्या उम्याचे, ही भेट तुका मानता दोशी कोण हे भेटी काता सुख आमचे. म्हज्या भावा भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या तांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सुबेच्या लवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा हे भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी कुशी पाडूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारा दिसासनाच्या देवा सूर कार्यान सूर आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासणीची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिनवासणीच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडो ना.
तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबा तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेसपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराची हें रगत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया जेसू मेलो जेसू जिवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत येतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो परमस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगती चपूती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सूर काडीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगात तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक दोन दिसाक आमच्या प्रश्नाक देव कितें ना कितें येवजण्यो आमच्या जिवितांत हाडटलो म्हूण आमी ह्या प्रश्नाक फुडो करूंक जेजून शिकयलेले मागणें सगळीं बरोबर आमी म्हणुया आमच्या बापा जे नांव पवित्र जावं जे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगूस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटन सर्वेस्परा सर वायटन ते आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवशान नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुमताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घालांची खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजपूत चलयताय ससनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं देवाचे शरीर संवसाराचे
देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. ताचे पुनोशी आमकां पुरो जेजू, ताचे प्रमाणे पोल आमकां ताचो कुरीस, ताचे पुनोशी. उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसोन आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F16 पेज नंबर 93. F16. मिसाची भेट आतां सोंपली, क्रिस्ता शांतीन घरा चोरया, सर्गीं कोर सोगी